जणांचे स्किल जी आसा, कारण बऱ्याच जणांची एक वेगळी वेगळी स्किल आसता आणि ही सगळी एकठांय हाडपाचें काम गेली 10 वर्सां करता. आमी पळयतात की स्टार कॉम्पिटिशन आमी बरीच पळयली, फिरून पळयलें. आतां म्हाका डॅनियल सांगतालो की 3,500 टोटल आज पार्टिसिपंट आसात हांगा गोंय भरले. आणि हे सगळे करता आसतना केवळ शिवोली आणि कलंगूट मतदारसंघ न पळयता गोंय भरल्या सगळ्या भागातले भुरगे, बारीक बारीक भुरगे हे आपली कला, आपले जे हे आसा हे हांगा तेंच्यांनी करून हांगा दवरिल्ले आसा. आणि हे करता आसतना जशें मायकलान म्हणलें की पयलींचो काळ आशिल्लो की क्रिसमस लागीं येवप म्हणजे 1 म्हयन्या पयलीं तयारी जाताली. कारण स्टारां करपाक जाय, मानीची ती हे कट करून हाडपाक जाय, घरा फुली दसोवपाक जाय आणि एक सगळ्या घरा भितर एक वेगळो उत्सव निर्माण जातालो. कारण त्या वेळाची परिस्थिती वेगळी आशिल्ली. पण कालांतरान आमी पळोवपाक लागले, हळूहळू आमी बाजारांतल्यान विकत हाडप, तातूंतल्यान हळूहळू करता करता ते प्लास्टीक येवपाक लागले आणि ते 1 वर्स येतकच एकदां 2 वर्सां ते वापरप आणि ती आमी जर पळयलें जाल्यार वेस्टेज जी आसा ती सगळी कडेन जावपाक लागली. आणि त्यामुळे मायकलान ठरयलें की हें जावं जायना आनी म्हाका दिसता पयलें घरा वचून जो कचरो जो आसा ते कलेक्शन आसत की पर्रा फ्री फ्रॉम प्लास्टीक हें करपाचें तेणें सुरवात हांगा सुरू केली. आनी तेणें हें सगळें करता आसतना ठरयलें की गोंय भरले सगळे जे आर्टिस्ट आसा तांकां एकठांय जर हाडटलो आसत जाल्यार कितें तरी आपण करपाक जाय. आणि म्हणून तांच्यांनी दिवाळीक लागून केल्ले आकाश कंदील स्पर्धा आसतली आणि क्रिसमसाक केल्ले आज आमी पळयतात की स्टार कॉम्पिटिशन 3,500. म्हाका ही सोपी गोश्ट न्ही, सगळ्या 3,500 कलाकारांक एकठांय हाडप आणि तांच्यांनी जे कितें आपण जे केल्लें आसा ते हांगा प्रेझेंट करप. जे जज जे आसा तांचें व्हडलें टेन्शन येता की कोणाक बक्षीस येवं काय म्हूण. आमकां तेणें थोडेशें फिरून हांगा दाखयलें की पर्रा आपल्या कलंगूट मतदारसंघांतली जी स्टारां आसा ती पळोवपाक दिली आणि गोंय भरली जी आसा ती ह्या बाजून आसा ती दिली. आनी हें कॉम्पिटिशन 2 भशेन, म्हणजे पर्रावाल्यांक आनी म्हणजे कलंगूट शिवोली मतदारसंघ सोडून भायलें वेगळें कॉम्पिटिशन आसा. तांकांय तातूंतल्यान जेंच्यांनी कितें आपली कला जी आपण हांगा करून घेवन आयिल्ले आसात हे सादर जे करतात ताकाय वेगळ्या पद्दतीन तांचे प्रायज बक्षीस आसतलें. ह्या फेस्टिवलान आमी सगळे जाण एकठांय येतात आनी गोंयां भितर खास करून गोंया भितर आमी सगळेच जाण एकमेकाच्या फेस्टिवला भितर इन्वॉल्व आसतात. आणि त्यावेळी हातूंतल्यान तांच्यांनी भितर इन्वॉल्व जावप हें तांच्यांनी घडयल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता ताका लागून हांव खरोखरच मायकल आसत, डिलेला आसत, डॅनियल आसत आणि पर्रा सिटीजन फोरमाचे सगळे तांचे पदाधिकारी आसत. कारण फेस्टिवल हे एक दीस सेलिब्रेशन हांगा करतात पण त्याच्या फाटल्यान कश्ट जे आसा ते गेले म्हयनोभर. कारण ह्या वेगवेगळ्या भागातल्या भुरग्यांक तांकां निमंत्रणां दिवप आसत, तेजें ऑर्गनायज करप आसत, तेजें नंबरींग घालपाचें आसत, जज जे आसात ते तांकां हाडप आणि हे सगळें करून घेवपाक एक वेगळी व्यवस्था निर्माण करप आणि हे सगळें काम गेलो म्हयनोभर ही पर्रा सिटीजन फोरम जे आसात हे मोठ्या उमेदीन करतात आणि म्हणून हांव तेंचें अभिनंदन करतां. Each one of them, around 150 members are there. All young and old. all सगळे आमचे. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. I like to thank President, BJP President and Rajya Sabha member. I'm sure you have been very busy with your Parliament session going on, but you made time to come for and grace our occasion. Dev bare koru manda sir. I like to thank Chairman of Anti-Terrorist Squad, All India Anti-Terrorist Squad, Bab Maninder Bita Singh. Big round of applause to him also. आमच्या अख्ख्या देशान ज्या सुवातेर टेररिझम जाता तेजे नष्ट करपाचे काम ताजे. आणि हिज बॉडी इज फुल ऑफ स्टील. इतले ताणें आमचे खातीर, आमच्या देशा खातीर बुलेट्स घेतलेले आहा. यू नो, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द गोवन्स and Indians, I salute to you and all the soldiers who have laid down their lives and protecting us over here. We, all the Indians are safe because of the sacrifices made by the people, by the soldiers, and with you at the helm of the, you know, he's the chairman. So
आमचे गोंयकाराचे पयले सद्याक तुमकां थँक्यू, बिग थँक्यू. गॉड ब्लेस द गुड वर्क, सर्व्हिस टू मॅनकाइंड. सगळी स्टार, द वे द कलर्स आर, द वे दे हॅव मेड, सगळ्यांनी कोणे कोणे घाल्या तांकां सगळ्यांक अभिनंदन करता. आय कॉंग्रॅच्युलेट देम फॉर हॅव्हिंग मेकिंग अ स्टार. ताणें करताले ते सांगलें, पूण एक स्टार करप म्हणल्यार इजी न्ही, आनी आयच्या काळान तरी सामकेंच इजी न्ही. एवरीबडी थिंक्स दे आर बिजी, पूण आमचे एक्च्युअल ट्रेडिशन, हेरिटेज, कल्चर दवरतले जाल्यारूच वी कॅन शोकेस आवर गोंयकारपण. गोंय आज गोवा बियॉन्ड बीचीस उलयता, वी आर टॉकिंग अबाउट कल्चर, हेरिटेज, ट्रेडिशन, एवरीथिंग. And culinary also is one of the major part which plays a role in Goan's tourism sector and identity of Goan at large. आज सगळ्यांचे सत्कार झाले, तांकां सगळ्यांक म्हजे अभिनंदन आनी शुभेच्छा. पूण मायकल बाबाक हांव एकूच सांगपी की एखादी घर की मुर्गी दाल बराबर जाता. Daniel has proved to be a better businessman, having a very successful entrepreneur, opened a restaurant called by the Pisco by the beach. Pisco by the beach. हांव स्वता गेला थंय जेवला. Amazing hospitality, amazing food, and when you go there, you feel a lot of warmth and hospitality which comes from our own entrepreneur. Michael सगळ्यांचे जेन्ना सत्कार करता, a young entrepreneur who is successful by himself, I think Michael next time should felicitate Daniel also, because not as his son but as a successful businessman. यीशु मसीह के ऊपर सबको मुबारकबाद देता हूं. और ये जो सामने हमने हर तरफ सितारे देखे हैं, एक एक हाथ से हुनर करके हमारे छोटे छोटे बच्चों ने प्रभु जी भगवान को याद किया. और जरूर इन सितारों के अंदर भगवान आपको हमको देखते जरूर होंगे. जिस तरीके से हम लोग हर साल माइकल जी, चाहे दिवाली हो, चाहे गणेश जी का दिन हो, चाहे आज प्रभु जी क्रिसमस का दिन हो, हम हर कार्यक्रम को देख करके हम सेकुलरिज्म का सबूत देते हैं, हम भाईचारे का सबूत देते हैं. और आज का दिन खुशियों का दिन, राष्ट्र का दिन, भाईचारे का संदेश देता है. हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इन दिनों के अंदर सबको बुला करके एक संदेश देते हैं पूरी दुनिया के अंदर भाईचारे का. और माइकल जी, उनके परिवार का कैसे शुक्रिया अदा करूं. हर सोशल काम के अंदर सबसे आगे रहते हैं. पिछली बार भी मैं यहां आया, वो मनोहर पारेकर, वो राष्ट्र का गौरव, जिन्होंने 370 धारा हटा करके कश्मीर के अंदर इस भारत को मुकम्मल आजादी लेके दी, उनकी याद में भी याद को ताजा किया, उनका स्मारक बनाया. माइकल जी, मैं आपका, आपके परिवार का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप इसी तरीके से सबको इकट्ठे करके, दिवाली हो, गणेश जी हो, क्रिसमस हो, सबको मिलकर के एक भाईचारे का, खुशियों का संदेश देते रहे. जय हिंद. स्टारां कोरपाक विसरलेले, म्हाका उगडास येतालो. आमी धाकटे भुरगे आसले तेन्ना आमी स्टारां कोत्ताले मानीची. मागीर 50% लोक बंद जाले, 60-70% आमी ते रिवायव करपा खातीर घरा लागीं इको फ्रेंडली स्टारां करप, प्लास्टीक यूज करप ना. तितून आमच्या हितून जे इको फ्रेंडली वस्तू आहात, सुट्टां आसूं, पाम लिव्स आसूं, तितून भितर माडाचे सगळे भाशेचे कातली कोट्ट्यो आसूं, तेजे वयले सगळे पार्ट्स आसूं, नॅचरल वस्तू यूज करप, हीर यूज करप, सगळे भाशेचे लिव्स यूज करप. कितलेच भाशेचे आमी पयले. ब्युटिफूल स्टार्स, डिफिकल्ट टू जज. आय डोंट नो हू इज गोइंग टू गेट द प्राइज, but definitely yes, we will try to accommodate as many participants who have put so much of effort to make these stars. And the message of today is only to spread love. Festival of Stars is nothing but to spread love, to spread togetherness, togetherness among all communities, among all religion, among all caste.
we are all Indians over here, as said by Honorable Bittaji, that it is nothing. Christmas brings people together. Christmas unites all the people. They all come, wish, go in different houses, wish for Christmas. People from all over the world, they come to Goa for Christmas, to celebrate Christmas, irrespective of caste and religion. And I think this is what India is all about.